या जाग काली वारें खावन उदक पिवन वचोंक जाताय ताका 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 ताचो खर्च आसा न्ही ताका ताचे गरजो आसात एका मनशाक कितें एक गनादीक जिणी जियेत जाल्यार ताचो खर्च आसा त्या खर्चा खातीर याजकांच्या म्हणयाऱ्यांच्या खर्चाक ताच्या दिसपट्ट्या खर्चाक आमकां खंडीत जावन आस्तीबदकाचो वापर करी जाय पडटा दुडू जाय पूण आमच्या दियेसीन कितें आसा की म्हळ्यार हर एका म्हयन्यांत उपाध्यक्षान येवन कॅश बुकाक दस्खत घालीचे आनी विगारांनी दस्खत घालीचे म्हणून कित्या खातीर चॅक कर बिल्लां पळय रशिद्यो पळय वाउचर्स पळय सक्कड कॅश बुक सारको आसा की पळय आनी दस्खत घाल सारकें आसा म्हण दस्खत घाल त्या वेळा वर्साच्या खेरीक ऑडिट करतना आमकां कांय घुसपट जायना सरकाराक आमकां आसलें आसा तशें सांगयत इतलो आयवज दिलो जाल्यार तो पात्रो आनी इतलो आयवज दिलो जाल्यार तो स्पॉन्सर ताच्या भायर डोनर फेस्ता वेळार पळयता इतलो आयवज दिलो जाल्यार तो पिरजेंत इतलो आयवज दिलो जाल्यार मुद्दम तांकां पिरा विंगड विंगड नो म्हणजे कलरफूल वाती आनी पुरो आसात आमी आश येवं नजो कालें मान मेळचे खातीर म्हाका व्हड मुंडास बांदिचे वा म्हाका व्हड सन्मान करीचे हांव व्हडलो दानी महाशूर म्हणजे इतलो व्हडलो कोणी दानी ना म्हण तस जाल्यार आशेन दिवचें न्ही पूण तुवें एनावन्स केल्यारय जाता करना जाल्यारय जाता मोगाच्यानो समर्थ आनी सवालां कार्यक्रमाक तुमकां सक्टाकी स्वागत फाटल्या थोड्या अंक्यांनी समर्थ आनी सवालां कार्यक्रमाच्या थोडी सवालां आयिल्लीं आसात आज आमी त्या सवालांक जबाब दिवचे प्रयत्न करता आनी आमचे संगी आमचो गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर पिटर पाऊल साल्डाना आसा ताणें जबाब दिवची रीत ती भोव सरळ आनी सक्टांकी अर्थ जावचे तसले हाच्या आदीं 3 अंक्यांनी तांणी वेगवेगळ्या विशयाचेर आमकां जायती जाणवाय दिल्ली आसा आज आमचे संगीत आसात तुमच्या सक्टांच्या नांवान हांव आमच्या गवळी बापांक स्वागत म्हणटा थँक्यू पवीस सभेंत आनी प्रत्येक जावन आमच्या करावळी प्रदेशांत सान लॉरेस एक नांवाडीक सांत आनी ताचो प्रभाव लोकांचेर मस्त आसा केवळ कातोलिकांचेर मात्र न्ही बगार अकातोलिकांचेर सान लॉरेसाच्या पुण्यक्षेत्रांत मस्त लोक येतात ताच्या लागीं एम्परर चक्रवर्तीन वलेरियन हाणें तूं पवीस सभेची आस्त हाडून हांगा दी म्हणल्या वेळार ताणें पाटी वचून ती आसली आस्त सगळी ताणें विकली आनी दुबळ्या धाकट्यांक वांटून मागीर दुबळ्या धाकट्यांक हाडून ताच्या मुखार दिलें ताका चक्रवर्ती राग आयलो आनी ताच्या मागीर ताका बाजून जिवेशी मारचे म्हणून आदेश दिलो आज आमी आमच्या पवीस सभेचेर दिश्ट घाली जाल्यार आमकां कालें पळोवंक मेळटा की म्हणून सांगल्यार ज्या दियेसीजेंत ह्या फिरगेजेंत मस्तू संपत्ती आसा ती फिरगज बळवंत सेल्फ मॅनेज्ड पॅरीश ह्या दियेसीज अशें म्हणलें लागतात म्हळ्यार कोणा कडेन चड आस्त आसा एसेट्स आसा स्ट्रॉंग म्हूण अर्थ आतां जेजून कितें म्हळें म्हणून सांगल्यार कोल्यांक माटी आसात सुकण्यांक घोंटेर आसा मनशा पुताक मातयेन देंकूंक सुवात ना म्हणून तशें आसता आसतना हें चिंतप कशें सांगाता वेता म्हळ्यार कोणा लागीं चड एसेट्स आसात संपत्ती आसा बारी स्ट्रॉंग फिरगज दियेसीज म्हणटात जेजून आमकां दिल्ल्या देखीक आनी आमच्या लागीं आसच्या स्थितीक कशें एकामेकाक थाळ पडटा गी म्हणून सर्व विक्षकांक हांव देव बरो दीस म्हणटा देव बरी सांज मागता प्रत्येक जावन हें सवाल भोव जोगतें उसलें केदाळाय विसारचेंच आसलें सवाल पवीस सभे कडेन इतली आस्त बदीक आसा हें कित्या खातीर सुरविल्ल्या पवीस सभेंत कांय नातिल्लें आसलें ताणें विकून तें आपोस्तलांच्या पांयां मळान दवरलें आनी सान लॉरेसाची गजाल तुमी सांगली सिस्तूस दुसरो पाप साहेब आसतना वालेरियन चक्रवर्तीन एक आज्ञा दिल्ली सर्व बिस्पांक याजकांक दियोकोनांक जिवेशी मारी जाय आनी पवीस सभेची आस्त सक्कड हाडून रायाक चक्रवर्तीक दी जाय म्हणून आनी तशें एक आदेश आसल्यान 3 दीस अवधी सान लॉरेसान मागली ताच्या पयलेंच सिस्तूस दुसऱ्या पाप साहेबाक ताणें कालिस्तूस म्हणल्या कातेकोंबांत जिवशी मारुल्लो आनी तशें आसतना सान लॉरेसान खंडीत जावन 3 दिसांची अवधी मागून आसले सक्कड दुबळ्या धाकट्यांक वांटून आंगळ्या पांगळ्यांक सोलोंक जायनातल्यांक तोंट्यांक कुड्ड्यांक हाडून
पवी सभेची आस्त ही आमची मनशां आमची दुर्बळींच आमची आस्त म्हूण सांगल्याक रायाक हें कटीत हाचें चिंतप कठीण जालें. तो कुबाळ्ळो आनी ताचे विशयांत तुमी सांगलें दळस ताका बाजून लगड काडलो. तरी सान लोरेस तो वळमेलो तरी आजून आमचे मदें जिवंत आसा आनी दुबळ्या धाकट्यांचो मोग करूंक आजून तो आमकां शिकयता. पूण दुबळ्या धाकट्यांचो मोग केवल तोंडान उतरांनी वा सैलापान करूंक जायना. एका दुबळ्याक घर बांदी जायी, एका दुबळ्याक पिडेस्तां कुमोग करी जायी, एका भुरग्याक शिकय जायी, हर एकाक कर्स आसा. आमी आतां इगर्जे कडेन आयले जाल्यार ताच्या कांयपणी आमी सांगाता उट्टू करून दिता. ताका पाखें जाय या तर खंयच्योय गरजो जाय जाल्यार ह्या मनशाक भाव बांदवपणाच्या स्पिरितांत आमी कुमोग करता. पवी सभेचें कानूनय सांगता. पवी सभा एक समाज कशी आसा जाल्ल्यान पवी सभेंत आस्तबदीक घेवचे हक्क आसा म्हणून आस्तबदीक घेवचे हक्क आसा. तें वापरचें, तें निभावसूचें वा ताचें आडळतें चलोवचें तें हक्क पवी सभेक आसा. आनी तशें जाल्ल्यान खंयचोय सरकार पवी सभेक ताणें आड व्हरल्या बरी ना. देखून सुरविल्ल्या पवी सभेंत ताणें आड व्हरलें जाल्यारय आयच्या पवी सभेंत कोणेय पवी सभेक तुवें आस्त काण घेवंक नजो, तुजी आस्त सकट सरकारा दिवचें म्हणून ताणें कानून केल्ल्या बरी ना. तें पवी सभेचे नियम. आनी कित्या खातीर पवी सभेंत आस्तबदीक जाय थोड्या संगती आमी पळयता. हांवें म्हळें आमी एक समुदाय, देवान एक निर्धार केला, एक योजन केलां. मनशांक एक एकल्या बचाव करचें न्हय. बचाव करचें जाल्यार देवान एक समुदाय कसो, एक लोक कसो देवाचो लोकांक सांगात हाडून बचाव करचें ताचें योजन. आनी तशें आसतना सांगाता ये जाय जाल्यार आमकां सांगाता रावूंक देवाक आराधन करूंक एक मंदीर जाय. एक मंदीर बांदिचें जाल्यार खर्च आसा. खर्च पयशे खंयतून येतात. लोक तांच्या उठवळ्यांतलें कितें इल्लें दितात आनी तें पावना जाल्यार इतर जाणां इल्लें वांटून घेतात. तरी पावना ते दळा पवी सभे कडेन आस्तबदीक आसल्यार एक वांटो विकून ताचें जर तें कसलें परमिशन घेवंक आसा तें घेवन विकून आमी जर तर देवाक एक मंदीर बांदता आमकां आराधन करूंक, देवाक आराधन करूंक तें साध्य आसा. दुसरें एक देवाक एक जागो आनी मनशाक आराधन करच्याक देवाक आराधन करच्याक एक जागो तो एक खर्च आसो. दुसरो खर्च आसा आराधन करची गजाल मात्र न्ही. मणयारी आसात पवी सभेच्या आनी तिच्या मणयाऱ्यांच्या गरजान पावचे म्हणून उपादेश आसा. पवी सभेचो उपादेश आसा. आतां एक ही गरज आसा म्हणटा आतां एक याजाक जाय. याजाक खाली वारें खावन उदक पिवन वचोंक जाता. ताका ताचो खर्च आसा न्ही. ताका ताचे गरजो आसात. एका मनशाक कितें एक गनादीक जिणी जियेत जाल्यार ताचो खर्च आसा. त्या खर्चा खातीर याजकांच्या मणयाऱ्यांच्या खर्चाक ताच्या दिसपट्ट्या खर्चाक आमकां खंडीत जावन आस्तीबदकाचो वापर करी जाय पडटा, दुडू जाय. तशेंच आतां ही गरजेंत लोक आयलो म्हणटना करंटाचें बिल्ल बांदिचें, टॅक्स बांदिचे आनी इतर संगती आसात, मेंटेनन्स जाय. थोडे फावटी पाखें वेता, थोडे आनी कितें वणद कोसळटा. हाका सकड खर्च आसा. खंयतावन येतात पयशे. देखून हर एका इगर्जेक जाय पुरती उटावळ आसल्यार हर बटी आमी वचून माग जाय म्हणून ना दुसऱ्यां कडेन. कांयपणी आसल्यार सेल्फ सफिशियंट म्हळ्यार तुमी सेल्फ मॅनेज्ड. सेल्फ सफिशियंट म्हळ्यार हर एक फिरगजेक जाय पुरती उटावळ आसल्यार आमकां जोगत्या रितीन मॅनेज करूंक जाता. दोन संगती सांगल्या हांवें. एक इगर्जेचें मंदीर करूंक, तें मेंटेन करूंक वा तें सांबाळून व्हरूंक. तिसरें उरलो खर्च आसा. करंटाचें बिल्ल मात्र न्ही. आमकां वस्तू पार्टिकलां जाय, वायनाडी जाय, आल्तारीक तुवाले जाय, मिसा मुस्तायकी जाय. हाका सकड खर्च आसा न्ही. तिसल्यान जण जाय, तिसल्यान एकलो मिरण्याम जाय आनी पाद्रापा रांदतलो एकलो रांदपी जाय आनी इतर कामां आसात. थोड्या दियेसांनी कातेकिस्त आसात. तांकां सांबाळ आसा, सांबाळ दितात कातेकिस्त म्हणून. त्या हळ्यांनी वचून तांच्या मदें रावून जेजू क्रिस्ताची शिवार्ता परगट करतात. तांकां सांबाळ दी जाय इल्लें पडटा. तांच्या जिवनाक तांचो दिसाची पड तांच्या कुटुंबाक दिवची ती जाय. तशें आसतना दियेसाजी कडेन ह्या फिरगजे कडेन कांयपणी उटावळ आसल्यार मात्र असल्यो संगती जातात. ताच्या भायर आमकां दान धर्म करूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार पवी सभेंत सान लोरेसान केल्ल्या बरी दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजेन पावोंक जाय. आतां दान धर्म करीचे जाल्यार आसल्यार मात न्ही दिव्येत.
वय आमचे कडेन कांय ना तर म्हज्या कडेन कांय ना तूं वच म्हळ्यार हरये पटेन तीच गजाल जाताली दुबळ्या धाकट्यांक आमी दिवंक आसा आपोस्तोलाद आसा हां आतां आमी कमिशन केल्यात 21 कमिशन केल्यात कमिशनाच्या जणांक तरबेती करी जाय आनी ती तरबेती केल्ली कार्यक्रमांक ती अनुश्ठान करी जाय ताका खर्च आसा मनशांक येवन तांकां काय इल्ल्या च्या कापयेचो खर्च गी काय एक जेवण गी संपन्मूळ व्यक्तीक आयिल्ल्या बसाची तिकेट गी या काराचें गी ट्रॅव्हल अलावन्स अशें म्हणटाना खर्च आसा न्ही गी मनीस म्हणटा आसतना तशें आसतना इगर्जेक आस्तबदीक विशेष आसनातल्यार ते मेंटेनन्स करूंक वा ते सांबाळून व्हरूंक खर्च आसचे संगती करच्याक दुडवाची गरज आसा देखून आस्तबदीक आसची गरज हांवें थोडे कडेन पळयल्लें आसा पाद्र्याप थंय दिवंक जायना आदलो बिसायब म्हणटालो बिशप बाजील म्हणटालो तुमकां पाद्र्याप दिवंक जायना पाद्र्यापाक सांबाळून व्हरूंक थंय तुमचे कडेन कांय ना हय डिपॉझिट्स नात पयशे नात आनी पाद्र्यापाक कशें दवरचें ताका कशें सांबाळचें तुमचे कडेन कांय ना जाल्यार देखून इल्लेशें इगर्ज करून फिरगज करूंक कोपेल बांदलां इगर्ज बिल्डींग बांदलां पूण फिरगज करूंक इल्लें फाटीं करतलो तो तोवळ डिपॉझिट्स इल्लेशे करा इतले करा ताच्या उपरांत धाडटा पाद्र्यापाक म्हणून तशें आसतना आमकां कळटा कसो संबंद आसा की म्हणून एका वाटेन गरजो आसात आमच्यो मुळाव्यो आनी एक गजाल हांव तुमकां सांगता ती सडावत तुमकां भोवशा मतीक येना जावंक पुरो पूण ती गरजेची सांगूंक इल्लेशें नरगजय पडटा पाद्र्याप 500 वर्सां पर्यंत इगर्जेन सेवा दितात तांकां प्रॉविडंट फंड ना ESI ना ग्रॅच्युइटी ना पेन्शन ना तांकां पेन्शन ना ते हर एक दिसा दीस आनी रात लोकांच्या मदें इगर्जेंत रावतात सेवा करतात आसात रिटायर्ड जाल्या उपरांत ह्या सांगात इगर्जेंत आसतना तांच्या भलायके विशयांत खर्चाक नाका गी आस्पत्रेक एडमीट जातना कोण दिता खंय ताना हाडचे रिटायर्ड जाल्ल्या पाद्र्यापांक तांकां एक गनादीक जिणी जियेज जाल्यार आनी जियेजयच कित्याक म्हळ्यार एक देवाच्या मनशान ताजी सगळी जिणी देवा खातीर दिल्ली कोण कोस्तागी ह्या मळूंक दानी मळूंक गेल्ल्या पाड्याचें तोंड बांदून उजो म्हणून सांगलां पळयत पुस्तकांत मागीर वावराड्याक ताची मजुरी मेळा जाय जशें उरल्या सकयल संगतींक टिचरांक मास्टरांक कांय पण तसलें तांच्या रिटायरमेंटाक प्रोविजन्स आसात आमच्या DSCंत कलम प्रोविजन आमी करता आमच्या पाद्र्यापांक रिटायर्ड जाल्ल्यांक तांच्या पिडेस्त वेळार पिडा आयिल्ल्या वेळार आनी इतर संगती वेळार अशें म्हणटा आसतना ह्या दिशेन मस्तू चिंती जाय आमच्या लोकांक देखून तेय दुर्बळेच त्या वेळार पळोवंक गेल्यार त्या दुर्बळ्यांकी आमी कुमक करची गरज देखून 4-5 संगती आसात आपोस्तोलाद दुर्बळी फिरगजेंत आसची आमच्या याजाक आनी इतर कामां इगर्जेचें आराधन इगर्जेंत आराधन सकयल सांगाता घालतना हें गरजेचें म्हूण बगता न्ही गे आनी एक सवाल एकल्यान विचारला आसा रोशन डिसोजा बेळमण ह्युमॅनिटी संस्था चलयता ताणें एक सवाल विचारले आसा तेका लागून म्हण सांगल्यार आमकां पवित्र पुस्तकांत जेजून दिल्ली शिकवण आसा तुज्या उजव्या हातान कांय दान करता जाल्यार तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं दी अशें म्हणून आतां प्रस्तुत संवसारांत कशें म्हणून सांगल्यार कोणी कलेन दान दिता जाल्यार आनी तें परगट केलें जाल्यार एक थोड्या जाणांक कळ्ळें जाल्यार तो थंयसर एक पारदर्शकता आसले बरी जाता नातल्यार कोणें कितले दिले म्हणून कळनात ताच्या बदलाक आयले बरी ते सांगले ते जाल्यार लोकांक पातयेन येता ह्या संस्थ्याक ह्या मनशाक दिलें जाल्यार ताज्या लागीं कितलें गेलां म्हणून कळटा आनी ह्या वरवीं आनीक सडीत लोक दान दिवंक पुरो कित्याक म्हळ्यार हाजे लागीं ट्रान्सपेरन्सी पारदर्शकता आसा म्हणून जेजूची शिकवण आसा की तें तुवें दिलें आनी कळजें म्हणना सर्गेचो बाप पळोवन दिता म्हणून हे दोनी संगती एकामेका आमकां कितें म्हण सांगल्यार वयल्या बार पळयत आसतना ते थाळ पडनातले बरी दिसतात विंगड विंगड संगती अंतू खंयची बरी संगत म्हळ्यार ट्रान्सपेरन्सी दवरन परगट करचें पब्लिसिटी करचें गी या जेजून सांगले बरी दान दिल्लें कोणा की कळना गुटान दवरचें हय जेजून सांगलां दोंगरा वयल्या प्रसंगांत तुज्या दान दिता आसतना कोंब वाजयनाका म्हणून पेंपारें फुंकिनाका वडल्यान गाजयनाका गुपीत दी आनी गुपीत दान दिल्लें पळयल्लो सर्गीचो बाप तुजें इनाम तुका दितलो म्हणून ते एक
कितें म्हणटात भोव उंचल्यान चिंता पजेचून दिलां आमकां निस्वार्थपणी कांयच आशे नासतना आपणाक नांव ना वर्तेपण आपणा फुलां घाली जायी मान बागय जायी व्हडलो मनीस उदार मनीस म्हणून कोणें म्हणत जाय म्हणलें कसलीय आशा नासतना दी जायी आनी बापाक खुशी करच्याक सर्गींच्या बापाची खुशी करच्याक आमी तें करी जायी आनी जेजूनी म्हळां दुबळ्या धाकट्यांक कितें दिलां गी तें म्हाकाच मेळ्ळें बरें त्या म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक तुमी कितें करतात तें म्हाकाच तुमी दिल्लें बरें देखून सोमी वळखून घेता तुमी जाणात तुर्सासो सा मार्तीन तो गोड्यार येता आसतना एका पिडेस्ताक दुबळ्याक युवानांक कुडतेल्याक ताणें ताचो मांत 2 वांटेकन 1 वांटो त्या दुबळ्या दिल्लो ताका युवानाक कोडटाना रातीन ताका स्वप्नान जेजू येवन दिश्टी पडून म्हणटा मार्टीन तुवें दिल्लो तो शेलो म्हज्या कडेन आसा तो म्हाका मेळ्ळो म्हणून मार्टीन बदल्लो मागीर क्रिस्तांव याजक जालो मागीर बिस्प जालो देखून तें दुबळ्या धाकट्यांक दिल्लें तें जेजूक पावता देखून आमी ताका परतून हेपटी एनावन्स करना जेजूक सांगाचें म्हणून नाल्यार हांवें दिलां इतलें लेख दवर म्हणून कांय जेजू कडेन कांय सांगची गरज ना तरी पूण एक वैयक्तीक तरान आमी दान दिवचें कोणाकी कळनासतना आनी थोडे म्हणटात कोणाकी सांगनाका म्हणून 2-3 उद्देशान एक सांगलें जाल्यार परतून दुसरे येतात विचारतात ते तांकां उपाद्रत जातात न्ही गे एक तशें दुसरें एका मनशाक नांव नाका थोडे फावटी इगर्जेक आण दिताले फादर म्हजें नांव सांगचें नाका म्हणटात पूण तशें म्हणून आदीं कितें करताले आनी ती सारकी रीत न्हय ते रशिदेर यान म्हूण बरयताले सरकाराक आतां यान म्हूण बरयल्यार तें जायना कित्याक म्हळ्यार एका संस्थ्याक दिल्ले पयशे ताणें हर एकी लेखपाक दवरूंक आसा आतां परच्या पर ऑगस्टाच्या 10 तारखेर ह्याच वर्सा आयिल्ली नवी इन्कम टॅक्साचे नियमां पळयशात जाल्यार हर एक ही आमी लेखपाक सारकें दवरूंक आसा दितेल्याचें नांव एड्रेस ताचें पॅन नंबर आसलें जाल्यार आधार कार्ड आसा जाल्यार तें आमी दवरूंक आसा जोगोवन दवरूंक आसा कित्याक म्हळ्यार 10 वर्सां पर्यंत हे डिटेल्स दवरूंक आसा केदाळय सरकारान ते विचारयेत आनी आतां ऑनलायन फेसलेस एन्क्वायरी सुरू जाता जाल्ल्यान मनीस मुखार मेळना आमी तें पुराय इंटरनेटा मार्फत अपलोड करूंक आसा इन्कम टॅक्साच्या अधिकाऱ्यांक ही गरज पवित्र सभा एक संस्थो एक समुदाय आनी एक संस्थो इन्स्टिट्यूशन म्हणटा हांव आनी एका इन्स्टिट्यूशनाक दिल्ले पयशे ती पारदर्शका आसूंक जाय आनी तें ऑडिट करूंक जाय लोकांक कळोवंक जाय कितलें कोणाक दिलां एका वाटेन तें एक प्रेरण खंडीत जावन तुमी सांगल्या प्रमाणे जाल्यार ताणें ताच्या नातल्यारय इतले दिले म्हाकाय हांवें दिवेत म्हजे कडेन आसात हांवें दिवेत ह्या एका बऱ्या कामाक म्हणून आनी तशें जाल्ल्यान ते पारदर्शका आनी एकावंटेबिलिटी म्हणटात एकावंटेबिलिटी म्हळ्यार आसलें आसा तशें लेखपाक दिवचें आनी तशें आसतना तें सांगचें गरजेचें आनी अशें केल्ल्यान लोकांक कळटा कितलो दुडू आयला आमचें आदाय कितलें आमचो खर्च कितलो अंदाज जाता आनी त्या प्रमाणे वर्साची बजेट करूंक आनी त्या प्रमाणे लेख दवरूंक जाता तुमी पळयतना ऑडिटेड स्टेटमेंटान पळयशात जाल्यार ताचे थोडे हेड्स आसात खंयचे खर्च आसा आतां तो सकट लोकां मुखार दवरतात आर्थीक परिशदे मुखार गवळीक परिशदे मुखार फिरगत सभे मुखार दवरता आसतना लोकांक कळटा हांगासर हें सकट लेख सारकें आसा म्हणून मानून घेतात तशें आसतना लोकांक सांगचें एक प्रेरण दिवंक आनी एक आमचें पारदर्शकता आसचे खातीर आनी न्हीज जावन सरकारा मुखारय आमी खंयचेंय लिपय नांव आसलें आसा तशें सांगता म्हणटा आसतना एक संस्था आसतना संस्थ्यान हें सांगचें आनी लेख दवरचें बरें थोडे फावटी चड उणें जाता काले चिंत्या नांव सारकें बरोवना जाग्याचें नांव बरोवना मनशाचें नांव सारकें बरोवना एड्रेस सारको बरोवना जाल्यार फाल्यां सकाळीं ते आमकां एन्क्वायरी आयली जाल्यार आमी कशें दिवचें कशें सोदूनचें कोणाक सोदूनचें पाद्र्याक बदलतात एकलो आसता पर्यंत ताका कळीत आसता म्हाका ते दीस ताणें हाडून दिल्लें म्हणून आनी एकल्याक कशें कळटा आसता कोणें दिल्लें म्हणून डोनेशन देखून ते समान रशीद केली जाल्यार या वावचर केलें जाल्यार आनी तें कळ्ळें जाल्यार तें भोव बरें आनी देखून आमच्या दियेसीन कितें आसा की म्हळ्यार हर एका म्हयन्यांत उपाध्यक्षान येवन कॅश बुकाक दस्खत घालीचें आनी विगारांनी दस्खत घालीचें म्हणून कित्या खातीर चॅक कर बिल्लां पळय रशिदे पळय वावचर्स पळय सकट कॅश बूक सारको आसा की पळय आनी दस्खत घाल सारकें आसा म्हण दस्खत घाल ते दाळा वर्साच्या अखेरीक
ऑडिट करतना आमकां कांय घुसपट जायना सरकाराक आमकां आसलें आसा तशें सांगयत देखून हे सकट सांगती देशाचें कानुनी पळय जंय वय जेजूचे पूण आमी आश येवं नजो कालें मान मेळचे खातीर म्हाका व्हड मुंडास बांदिचे वा म्हाका व्हड सन्मान करीचे हांव व्हडलो दानी महाशूर म्हजे इतलो व्हडलो कोणी दानी ना म्हण तस जाल्यार आशेन दिवचें न्ही पूण तुवें एनावन्स केल्यारय जाता करना जाल्यारय जाता पूण हें म्हजें दान म्हणून दिल्यार खंडीत जावन तें देवा म्हाका पावता जेजून दिल्ली शिकवण ती एकदम उत्तीम उंचली ताजे विशयी कोणे काय म्हणचे बरी ना आणि एका देशांत जियेत असताना तांची कानुनां पाळची गरज आणि लोकांक कळल्यारय बरें दिल्ले खंय वचोनात आणि आसा तशें करशिलात सगळ्यांक कळल्यार आणि सगळ्यांक एक कॉन्फिडन्स धैर्य मेळटा आमी दिल्ले पयशे सारके उपयोग जातात म्हणून हांगात हांव इल्लेशें मुखार येता आसतना आमकां थोडे फावटी पळोवंक मेळटा कारण म्हणसर जावं पुरो इगर्ज बांदतना इस्काल बांदता आसतना थंयसर कांय जाता की म्हणून सांगल्यार एका रितीन परोक्ष रितीन उत्तेजन दिल्लें बरें म्हळ्यार इतलो आयवज दिलो जाल्यार तो पात्रो आनी इतलो आयवज दिलो जाल्यार तो स्पॉन्सर ताच्या भायर डोनर फेस्ता वेळार पळयता इतलो आयवज दिलो जाल्यार तो पिरजेंत इतलो आयवज दिलो जाल्यार मुर्दम तांकां पुरो विंगड विंगड न्हू म्हणजे कलरफूल वाती आनी पुरो आसात देखून हांगा जेजूची शिकवण आसा काले म्हणसर आमी सांगता गुटान दिल्लें देव पळयता म्हणून आनी एका रितीन काले म्हणटा म्हणून सांगल्यार एका रितीन परोक्ष रितीन उत्तेजन म्हळ्यार चड दिलें जाल्यार आले असलें उंचलें बिरूद मेळटा आनी त्या भायर असलें सर मेळटा म्हणून एक कशें सांगता वता हय इल्लें सेन्सिटीव एक असले सांगता एक विपर्यास म्हणून दिसतात आमकां थोडे फावटी हांवें पळोवचें पवित्र सभेन दिल्ले सकट मार्बुलार कांत इनांत वर्सां मध्ये इतले जण थोडे फावटी लाखांनी हांडितात इगर्जेच्या हाका सगळ्यांचें नांव मार्बुलार घालता ते सगळ्यांचें नांव भोवी सभेन सुरू जावन येदोळ पर्यंत मार्बुलार घाल्लें जाल्यार मार्बुलूच पावतो ना कोणाक तितलो आमच्या लोकांक दिला दान तरी पूण एक प्रेरण दिवच्या खातीर एक चरित्र म्हणटा आमी चरित्र आसच्या खातीर थोडे फावटी तसल्या महान तेदळचे कोणें दानी आसा तो जागो कोणें दिल्लो तो एक दानी म्हणून वळखून घेतलो जाल्यार या हाच्या प्रधान पोशक कोण आसलो ते एक एका तराचें प्रेरण त्या तो मनीस आशेना जावंक पुरो म्हजें नांव व्हड करीचें म्हणून तरी पूण घेतल्या मनशान कळ्ळे अशें आमी करता देखून तेंचे कडेन तुका कांय गुपीत ना आज हांव ना जाल्यार आनी 15 वर्सांनी कोण आयल्यार हे विशय आसात थोडे फावटी रशिद्यो आनी खंय 10-50 वर्सांनी त्यो खंय पडटात आमी कळना 15-20 वर्सांनी पूण थोडे व्हड व्हड दानी कित्याक म्हळ्यार आमकां एक स्लॅब आसा थोडे फावटी इतल्या वयर आसल्यार ते ताका गरजेचें डॉक्युमेंटेशन जायचें आनी एक खंयच्या चिंत्या एका मनशान एका प्रत्येक उद्देशान दिलां जाल्यार ताणें एक पत्र बरोवन दिवंक हे पयशे कॅपिटल जावन दवरिचे हाची वाड मात्र वापरीचय आनी अशें म्हूण दवरलां जाल्यार थोडे संगती पेपरार बरोवन घालता पूण थोड्यो संगती त्यो पुसून वचनातले बरी पत्रार कांतोवचे आसता तें जेजूच्या शिकवणेक विरोध वेतागी दितल्याच्या मनोभावाचेर होंदून आसा सो दितलो मनीस म्हजें नांव घाल्यार जाता घालनातले म्हाका नांवा खातीर हांव दिवचें न्ही म्हणून सांगल्यार जर तर म्हाका मोठी वात मेळचे मोठी वात ताचे की ताणें दिवच्या पयशांक 10,000 वाट्यांनी ताणें मोठ्यो वाती हाडयत आद्रापाक मुखार व्हडली मोठी वात घेवन कांय व्हडलें जावंक ना तरी पूण आमी मनशां सैमांत आसतना जेजूची शिकवण आसा तरी पूण प्रेरण दिवच्या खातीर उत्तेजन दिवच्या खातीर थोड्यो संगती सिंबल्स म्हणटा सिंबल्स वातीक व्हडलें कांय मोल ना आनी त्या पिंताकी सड मोल ना पूण थोडे सिंबल्स आमकां गरज पडटात हे सिंबल्स वा संकेत आमकां एका तराचो अर्थ दितात आनी थोडे प्रेसिडेंट वा पिरजेंत मुर्दोम मेजीर मांव आदी पुराय हे शब्द सांगताले आतां सांगतात कोण या आमच्या पोशाक जावन रावल्यात की तांचें नांव सांगचें वळखून घेवचें समुदाय कित्याक म्हळ्यार हे उपकार पडचे समुदायाक आनी दिल्ल्यान आज आमी फेस्त करता फेस्त सगळ्यांचें तुका दिवंक जावन हाळे तुज्या भावान दिलां जाल्ल्यान ह्या भावान आमकां ह्या भयणीन आमकां दिलां देखून असो फायदो सकटांक न्ही ताका न्ही हय तशें जाल्ल्यान सकटां मुखार ताका वळखून घेवचें मनशां सैम आमच्यो मुळाव्यो थोड्यो गरजो आसात न्ही एक संरक्षण करचें पोटाक जेवीचें खायचें पियेचें तें जीव रक्षण दुसरें
सेल्फ एस्टीम म्हणटा हांव आमकां एक आमकां मानान वळखचें सगळ्यांक मानसीक तरान ही एक गरज आसा मागीर तशें आसतना 4 जाणां मुखार आमच्या लोकांक वळखून घेतिल्ल्यान हेरांक ही प्रेरण आनी स्वभावार पवटी उणें आसल्यान चड दिवचें आसता न्हय गे तशें आसतना देखून सकड वर्सां मदें आयिल्ले सकड मार्बलार कांताय ना फाल्यां सकाळीं एका दुबळ्याच्या घराक म्हणून सकडांनी ओट्टू करून दिल्ले ताच्या घरा एक मार्बल घालता ते इस्कलाक एक पार्किंग केलें या इस्ल्यान एक लॅब बांदलें या आनी कितें बांदलें सकड मार्बलार घालता ते हॉलाक दान दिल्ल्यांचे सकड मार्बलार घालता ते पळय सभेंत क्रिस्तांव जायते दितात सकड मार्बलार पडना तरी पूण उदार मन दाखयते आसात देखून हांव चिंतिना तें समयाच्या शिकोणेक आड वेता म्हण कितें म्हळ्यार इमॉरल न्हय तें अनैतीक न्हय तें नैतीक तरी पूण आयडियल्स जेजून दवरल्यात ते उंचले आयडियल्स आमकां दवरला आमी खंय म्हणसर पाव येतगी म्हणून एक आमकां एक दिगंत दाखयला मगाच्या भाऊ भयणीनो आमच्या आत्मीक संगतींक आनी तशेंच लौकीक जिविताक संबंध जाल्ले थोडे संगती सवाल आयिल्लीं ताका आमी जबाब दिवचे प्रयत्न केले आनी आमी पळयलें पवी सभेंत आस्त आसली कशी उपयोग करची आनी ताका मागीर दान धर्म हें दिता आसतना हेरांक कळय जग्गी नाकागी ह्या संगती विशयांत आमकां आज बरे जबाबी मेळ्ळे आनी हो संवाद कार्यक्रम आज आमी हांगासर रावयता पूण ह्या संगतींक संबंद जाल्लीं आनी थोडीं सवालां आसात ती आमी येवच्या अंक्यांत पळयतले आनी गवळी बाप आमकां त्या सवालांक जबाबी दितले संसार जाता आसतना सगळी आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या
स्वभावार आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडई आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडई आमचो भावार सस्वा खडाती समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.